प्रितीच्या भावन भयणो, आयज आमी मातेवाची ही काणी आयकता आनी कांय दिसां फाटीं आमी मार्कूच्या शुभवर्तमानांतली ही काणी आयकुल्ली आनी थंय मार्कू त्या अधिकाऱ्याचें नांवूय दिता जायरस. आनी आयज आमकां ह्या वाचपांतल्यान जायते शिकवण मेळटात. पयलें म्हणल्यार म्हाज्या भावन भयणो, जेजू आपली शिकवण लोकांक दितालो आनी लोकां मदें ताणें जायतीं मिलाग्रो केल्ल्यो, जायतीं विस्मितां केल्लीं आनी हें पळोवन जायते लोक जेजूचो पाटलाव करूंक लागतात. आनी आयज आमी दोन मनशांची खबर आयकुल्यात. पयलीं म्हणल्यार एक अधिकारी आनी दुसरी म्हणल्यार ती रक्तपात जाल्ली बायल. अधिकारी एक व्हड गिरेस्त मनीस तो आनी ही बायल दोगांय जेजूचेर भावार धरलो. हें आयज जेजू आमकां दाखयता. जेन्ना आमी कितलीं व्हड मनशां जावं वो कितलीं ल्हान मनशां जावं, जेन्ना आमी काल्तिकायेन देवा मुखार येतात, जेजू सोशी येतात, जेजू आमकां आपली दया दाखयता. आनी हें आमकां आयच्या वाचपांत कळटा. हो अधिकारी तो जाणा आपली तूं भायर पडल्या म्हणून, पूण जेजूचेर तो भावार सोडिना. ताणें पळयलां जेजून जायत्या लोकांक बरीं केल्यान आनी तो जाणा तो आपल्याची दुयेकूय तो मनांतली परतून हाडटलो म्हणून. तेच परेन हे बायलेचोय आमी आज भावार पळोवया. ती जाणा एक हातूच लायल्यार आपूण जेजूच्या आंगोस्तराक हातूच लायल्यार आपूण बरीं जातलीं. दोगांयलो भावार्थ कितलो व्हड तो आमकां पळोवन येता. आनी हे भावार्थान आमी आमचे भावार्थाचेर नियाळ करूंक गरजेचो. आमी जेजूचेर असो भाव दवरता काय? जेन्ना आमी जेजू लागीं काल्तिकायेन येता तेन्ना आमी जेजू लागीं मागतात काय आमकां बरी कर, आमचे कसले गरजो आसल्यार आमी देवा लागीं मागतात काय? जेन्ना आमी काल्तिकायेन येता मोगाचे भाव म्हयनो, आयज आमी शुभवर्तमान पळोवंक जाय की जेजू फाटीं फुडें पळयनासतना तो रोखडोच आपल्या शिसां बरोबर ते अधिकाऱ्याच्या घरा चलता. आनी दुसरें म्हणल्यार ते बायलेकूय तो पळोवन म्हणटा, जेजू जेन्ना आमी मोगाच्या भावान भयणो आमी देवा जेजू लागीं भावार्थान येतात तेन्ना जेजू आमचो भावार्थूच पळयता. आयज देखून तो आयज आमकां आपयता. आमी फकत जेजूच्या मुखार येवन ताचे लागीं आमी मागूंक गरजेचें. तेंच तो आमकां आपयता. आनी आयज आमी ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना आमी हीच करपा मागुया की आमचो भावार्थ जेजूचेर अदीक आनी अदीक घट करूंक, जेजूचेर अदीक आनी अदीक वाडोवंक आमी हीच करपा मागुया. जेन्ना आमी भावार्थान, जेन्ना आमी काल्तिकायेन जेजू फुडें येतलीं, जेजू फाटीं फुडें पळयनासतना तो आमची सगल्यो गरजो तो पळयतलो आनी आमकां भेकोण दितलो. मोगाच्या भावान भयणो, हें आयची वाचपाचें नियाळ करता आसतना हेच अधिकाऱ्याची आनी हे रक्तपात जाल्ले बायलेची उदाहरण घेवन आमी जेजूच्या पावलांत चलूंक, जेजूच्याच मुखार आमी भावार्थान येवंक देवा लागीं हीच करपा आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया.